आता आम्ही एंट्री जाता पळय तोच घर फोडलेलो. रातचो दोनाक गेला, दोनाक सुद्धा बरें आसा. दोनाक परत हांव 1.5 दिसा परत गणपती पावपाक गेलो. गणपती पावून परत येता आसतना तेन्नाय बरें आहा. मागीर परत येवन पळोवन परत हांव मोपा एअरपोर्टार गेलो कोणा फ्रेंडा हाडपाक. तेन्ना सुद्धा मागीर कांय खबर ना तेन्ना कितें जालें तें. मागीर 5 येवन पळयता जाल्यार दाराचे फोडलेले आहा. पळय दारा फोडल्या म्हणटकीर मागीर भितर येवन पळयल्यार भितर सगळे आलमार सगळे फोडला. ते फोडले म्हणटकीर सोमतें म्हाजे मावशेक फोन मारलो, हांगा कोण येयल्लो बी काय म्हण पळोवपाक. म्हणून आपल्याक कांय खबर ना, आमी न्हिदलेले तिकून मागीर हांवें त्या फाटी फुटी फोन समजा पुलिसाक फोन मारलो. पुलिसाक फोन मारतकीर रोकडे 112 कॉल केला. रोकडे धाडले तेंच्यांनी 15 मिनटांनी. पोलीस येयला मागीर पंचनामा केले तेणी, पळोवन गेलो. मागीर मॉर्निंग येता म्हणपाक. कितें आशिल्ले तुगेले कितें आशिल्ले? म्हाजी काय चड तेजी आशिल्ले, पूण हांवें एक तेका सांगनासतना एक थोडे कॅश दवरलेली तर तेका खबर ना ती कॅश हांवें आमचे कडेन दवरलेली ती. कितलेशे कॅश? म्हागे हांवें दवरलेले ते 135चे वयर आशिल्ले कॅश. कित्याक लागून हाडलेले बी तुवें? म्हाका ती हेजी कितें म्हणटा बीसी भरता पळय बीसीची ते लागलेले आमकां. ते लोकल बीसी भरता मरे तेन्ना पयर फाटी एक 3 म्हयने फाटी लागलेले ते हाडून दवरलेले कित्याक आमी ते घरा काम करपाक लागलो. ते गेले त्यो ती सगळे पोतयेन दवरले ते पोतयेत ना जाले. पुलिसीन डॉग स्पॉट बी फिंगरप्रिंट बी कितें आयिल्ले ना? पोलीस येयले, पोलिसान कितें फायंड आउट अशें पयले सगळे कितें चेक फोटो बिटो काडले आनी घेवन गेले. ते डॉग बिस्पॉट बी कांय येवना. तुम्ही कंप्लेंट दिला? आमी कंप्लेंट दिला, ते रिटर्न सगळे करून येयला, स्टेटमेंट बी दिवन येयला पोलीस स्टेशनाक. चवथी गेली. केन्ना गेल्ले तुमी? झाले गणपती येवचे न्ही पयलीं गेल्ले आमी 2-3 दीस पयलींच. दोर बी निवळ करपा जाय म्हणून गेल्ले आमी पयलींच. चोरी जाली म्हणून केन्ना कळ्ळें? म्हाका 10 वरांचेर कळला.